Welcome back. A farmer, Teresa Cresto, has alleged that tons of garbage is being burned in a field at Fatodda. She alleged that garbage from 6 hotels of South Goa is dumped in the field. Teresa complained that plastic waste is dumped in the pits and then covered with loose mud. Plastic bags with garbage waste were also found dumped in the agricultural land. Garbage ऊस गाताय नंते गार्बेज को उजो गाताय ते राती ऊस गाताय ते पोलिंग ऊस गाताले मागी ते कोण कंप्लेंट दिली बॉब माताय म्हण ते माती ऊस घालपा बंद केला आणि तो ऊस गायलो पासून शेवडे गाण तितून भितो गायला धांपिला आणि वयल्या गायला तेंगे ते भाशेन गाताय गाताय पुरवाय जाय ते भाशेन म्हणजे तळो ते 15 दीस तिकून दवरताय तसोच मागी आणि गाताय जाल म्हणतस. Teresa alleged that tons of garbage is dumped in the paddy fields and burnt, which gives out harmful smoke. She informed that a local from Savot, Fatodda, collects garbage and disposes it in the field by way of dumping and burning the plastic waste. किती सुमार गार्बेज गायला तुम्ही आता? सात किती टाइम झाला तुम्ही गार्बेज घालपा लागल्यार? जाय तो डिसेंबरासन हांवें चोयल्या डिसेंबरासन कोताले Margao police visited the site on Tuesday and have taken cognizance of the issue. Savio dies for prudent. An illegal mobile tower has been erected on a rooftop of a house in Pale, Velsau. Villagers of Velsau have opposed the tower and have demanded its demolition. Kuttare MLA Alina Saldana intervened and assured people to initiate action as per the law. Have a look at the mobile tower erected on a rooftop of a dwelling. The house belongs to Sunil Naik in Velsau. Villagers are furious and have opposed the tower as it is hazardous to health. People said the tower company has given huge sum of money to the owner for the construction of tower. पंचायतीन सांगता तो दोनकडे म्हणटा आपल्याक आपयले आपण गेलो ना कित्याक त्या चोराक पैसे मेळ्ळे तो चोर कित्याक वयतलो त्या चोराक पैसे मेळ्ळे जे टावर बसोवपाक आहे पळय तेका टावर बसोवपाक 1 करोड 5 लाख मेळटा तेका रेंट मेळटा 1,30,000 आनी तेका घरां दोग जाणां कामाक प्लस तेगेले 20 वर्सांचो एग्रीमेंट स्टॅम्प पेपराचेर आनी कितें जाय तो फाल सकाळी हे कितें करतलो घर हांगा दितलो आनी आपण भाड्यार दुसऱ्या गांवांत रावतलो आनी हांगा लोक मारपाचे आमी. However, the owner said company has assured of non-radiation effects from the tower. ते कंपनी म्हणटा कितें हे नॉन रेडिएशन हे कळटा का न्हू कांय इफेक्ट जायना जरी इफेक्ट जालो तूं आपल्याक दाखय आनी प्रूव करया आमी कळटा का न्हू लीज आमी ऑलमोस्ट 20 years आमकां मानले आमी समजा 1 करोड तेंच्यांनी पे करता म्हणला कळटा का ऑलमोस्ट आमचे कडेन चॅक दिल्ले आसा सगळे कळटा का न्हू थ्रू आमकां ते. Meanwhile, Kortali MLA Alina Saldana has assured to initiate strict action. पहिले स्वातेर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाची एनओसी आसूंक जाय तेणे कोणेन मागूंक ना nobody has applied for the NOC. Pollution control board has not granted any permission for the erection of this tower. Okay, so last Thursday ami inspection gela, reports are being prepared, action will be taken as per the law. पैशां खातीर तूं लोकांक कांय गमो नासतना Reporter Dishant Parab for Prudent. Concrete slab of a building in Housing Board Colony of Baina collapsed on Wednesday morning. The residents have complained that they are being ignored by the officials. They allege that there is no maintenance nor any repairs of the building since long. They have requested Housing Board officials to visit and inspect the building to avert any tragedy. This building is more than 40 years old. 1971 and as a construction start केले. मागीर ते गव्हर्मेंटाक सिमेंटाक कोटा प्रॉब्लेम आसलो तेन्ना बंद जाल्ले. मागीर 1975 मिसा लागू केलो इमर्जन्सी लागू केलो तेन्ना कामां चालू केली आनी आमी हांगा आतां 76 च्यान रावता. पूण प्रॉब्लेम कितें आसा सोसायटी फॉर्म करून सुद्दां हावजींग बोर्डान आमकां इतलो सपोर्ट दिलो ना. अर्दे लोकांक तेंच्यांनी विदावट NOC सगळ्यांक ट्रान्सफर दिल्ले आसा आनी आमी जेन्ना पयलीं स्टार्टिंग मागलेले तेन्ना म्हणटा तुमी सोसायटी केल्यार तरच सोसायटीचें नांव ट्रान्सफर करतले म्हणून. मागीर पळयत जाल्यार कोणें आपले पयशे दिवन एक्चुअली स्टॅम्प ड्युटी सुद्दां फ्री आसली पूण कोणें आपल्या पे केल्या आनी आपल्या नांवार कोण घेतल्या आनी मागीर करून उडयले फ्लॅटाक. पण आज जर पडला तशें आनी कितें पडत
भुरग्याची हानी जाल्यार ती बायल आत्तां पासार जाली भुरग्याक घेवन 5 मिनटां 5 मिनटां पयलीं तें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हावजींग बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा ना हावजींग बोर्ड आमकां खबर ना म्हणटा हावजींग बोर्ड तेका तो हावजींग बोर्ड आमी इन्स्टिट्यूट करतले बाबा एक मिटींग घेवन ते कितें आसा फायनल करपाचें. We request the housing board to please come on emergency basis, have a look, and please take some serious action on this. And with this, we come to an end of the news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.